नमस्कार. तुम्ही तावळी पळयलस आम्ही सकल सोमेश्वरा लोगनू वैरी आगुंबे कायलेची आगुंब्याचे एक परिसर किती चंद असं त्या गाड सेक्शन कशें आशिल्ल्या प्रमाण तुमकां आमी दाखयला. तशेंच सनसेट जाला एक प्लेस सायड तुम्ही पळयलस. तशीच आता आमी हांगा मल्ल्या रेसिडेन्सीन तसाची आमकां टू मल्लिमा मसाची तांणी एक्सप्लेन आमकां करूं वसाची कशें जाता काड उत्पत्ती म्हणजे केलो आयटम त्या बारी चांग हांगा म्हळ्यार डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर म्हणटा पण तसं मी आत्तान तो मोवाचे मेण आसा न्हय मल्लिमा मोवा मेण बारी एक नमुन्याचे तुमी कशें म्हळ्यार मोव हांगा तुमी खंयचे मिक्स नाशी खंयचे रितीन एक बरशी नाशी मेळटा जाल्यार प्यूर हांगाच्या जन म्हळ्यार रानांतू लागून काणू हांगा हाडून दिताची मल्लिमा अंगडीन ताका तांणी फेमस डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर तांणी घेवन आनी जनाक फ्रेश आनी शुद्ध म्हणटाची त्या विकताची तसं मस्त आयटम हांगा आसा ते कसं कसं आसा आनी त्या विशयार मल्लिमा कसं म्हणटा ह्या पुरा तुमकां सनाची व्हिडिओ क्लिपान तो मस्त माहिती आमी दिवच्याक आसाची. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, the words are hard to find. You're running out of stamina, I see it in your eyes. Let me be your light, we can reignite like fireflies. Whenever you can't sleep at night, I'll be the one that would hold you tight. Whatever emptiness inside, I feel it up, make you feel alright. Cause I'm never giving up on you. Cause I'm never giving up on you. I know each time is worth the fight. I'll be around till you'll be alright. नमस्कार. आगुंबे उलयतास मिगेल नाव लक्ष्मीनारायण मल्ल्या म्हणून मिगेला अण्णान हे अंगडी चलोन एक 110 वर्ष जालें चेडवणे. ताचे नंतर 1960 हांवें अंगडी चार्ज घेतले. ताचे नंतर काड उत्पत्ती हांगा कसं येता ते काड उत्पत्ती पुरा प्रत्येक चिल्लर आयल पुरा घेता. मोव मेण कಡೆ वट्टंब कಡೆ मुर्गनुळी म्हणटा ती कಡೆ मिरंड कಡೆ कैगारीक करता आशिल्ले आमी हें फॉरेस्ट ताका परमीट क्लोज केलें मागीर तें आमी क्लोज केलें. ती आमगेले की 60 जन काम करता आशिल्ले आमी लागी बेता अंगडी कैद केली. तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिटाक आनी रगडे जाले हाडचे आनी कश्ट जाता म्हणून तें कैद केलें. आतां आमी म्हळ्यार दिसा अंगडी ताजे ಒಟ್ಟು हें फॉरेस्ट फुडेज पुराची आयटम चलयता आसत. अंतोची आगुंबेचो एक जनाक एक उद्योग जाता आमकां एक जिवनाक जाता म्हणून आमी एक हेंचे एक गट्टी केलें. आनी सिकाई अंटवाळकाई आमी मार्केटार येता आमी तेवे घेता ती आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಶುಂಠಿ येता तेवे घेता ती. चिल्लर कसाने काडत बस आयल खंयचे नाक म्हणून सांगना ताणें आयल पुरा घेवचेची. जनांक एक प्रोत्साह दिला जाता आमकां एक उद्योग जाता. आठवडे पुरा लेबराचे आनी आमी लॉडजींग केलें. लॉडजींग करून एक 10-12 वर्स जालें आसा. मल्ल्या रेसिडेन्सी म्हणून एक नवे एक उद्योग सुरू केल्लो आमी तें सक्सेस जालें. ताजे नंतर एक हॉटेल केलें लागीं. हॉटेल एक भाड्यार दिलें ताका. तेवें एक जनाक लॉडजा येयल्याक पुरो अनुकूल जाता म्हणून तें एक हॉटेल केलेलें. तें लॉडज हें हॉटेल आमी भाड्याक दिलां. 100 ग्रँड म्हूण केला ताणें चलयता आसता.